शक्ती प्रदर्शना विशय ना लोकांक इनर फिलींग जें आसलें वा एका जो एक कॉजा खातीर जो विशया खातीर रमेश सावळकर जेन्ना रॅली काडटा आनी त्या रॅलीक आमी साथ दिवपाक जाय भायर सरपाक जाय आनी हें आमी सादारणशें एक म्हयनो बरोबर आमी हे सगळे विशय आमी लोकां समोर दवरताले त्या लोकांक अपील जालें आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान ही रॅली पूर्णपणे सक्सेस जाल्ली आसा. फाल्यां ताजो समारोप आसा तो काणकोण आसा आनी आमच्या देशाचे ट्रायबल वेलफेअर मंत्री दुर्गास मुईकेजी ह्या कार्यक्रमाक आज आयिल्ले आसा त्यामुळे समारोप जातलो. त्यामुळे वास्तवीक आसा म्हज्या होम ग्रावंडाचेर तो कार्यक्रम जो आसा आज पर्यंत जर इतलो जर सक्सेस जालो आसत तो सक्सेस जातलो. हांगा खंयच्याच प्रकारचे शक्ती प्रदर्शन दाखोवपाचो विशय एक शक्ती प्रदर्शन म्हणटा आसा. हांव दर वर्सा लोकोत्सव करता, लाखो लोक येतात. फाटल्या वर्सा तर 2 लाख ह्याय वर्साक आमी 3 लाख. हांगा शक्ती प्रदर्शन विशय काही मंत्री तुमच्या प्लॅटफॉर्माचेर ना, काही माजी मंत्री ना, हे कितें 2 गट जाता काय कितें? पळय हांगा मरे सगळ्या समाजा भितर सगळ्या भितर एक काम समजून घेवपाक बायल आनी घोवा भितर केस्तें आसता. हांगा भाव आनी भावा भितर केस्तें आसता, गांवा भितर केस्तें आसता, खंयच्या पार्टीच्या एकमेका भितर आसता. मनीस म्हणलो की आनी प्रत्येकाची विचारसरणी वेगळी असता. त्यामुळे तांची विचारसरणी ताजी वेगळी, म्हजी विचारसरणी वेगळी. त्यामुळे ते कॉम्पिटिशनाचो हांगा विशयच ना. ते आपल्या भाशेन काम करता, आपल्या भाशेन स्टेटमेंट दिता, करूं दी. रमेश बाब, गोविंद गावडे आणि रमेश हांचे भितर कॉम्पिटिशन विशय ना. हांगा तात्वीक मतभेद आसाच. म्हणजे हाजे पयलींच हांव आनी त्याचे खंयच्या प्रेसाक त्या माध्यमांत सांगलें आसा कांय लोकांचे तात्वीक गजाली म्हाजे पठना आसत जाल्यार त्या वेळार फरकत घे. हांवें फरकत घेतला 2012 घेतली. 12 सावन तांच्या संगतीक ना, नादाक ना, कांयच ना. म्हणजे म्हाका हांवें जें म्हणलें आसा की हांवें 2017 ते 22 पर्यंत जो कालखंड पळयलो, ज्या कालखंडा भितर अशा लोकांचो पावर मेळटकच दुसऱ्याचेर एटॅक करप आनी दुसऱ्याक ह्युमिलेशन करप हो प्रकार पळयलो. म्हणजे तो कालखंड हांवें सोंसलो. आज हांव परत एकदां आमदार जालो, हांव सभापती पावन आसा. आज हांवें तांची ह्युमिलेशन हांव कित्याक सांगतलो म्हण त्या हांवें आनीक जाजें म्हणलां की कांय लोकांच्या सावलीक सुद्दां रावपाची म्हजी तयारी ना. सो तुमी एक्शन घेवचें म्हणटा कितें जालां? एक्शन घेवपी तो वेगळो विशय आसा. तो पार्टीचो सरकाराचो विशय वेगळो आसा. विशय वेगळो आसा. एक्शन घेवपाक हांवें म्हजे विशय सरकारा कडेन पार्टी कडेन दवरले आसा. तो विशय म्हाका आसा. एखाद्या सभापती पदाचेर हांव आसतना हांवें 100% म्हजे ताजे मान सन्मान बाकी सगळ्या दिसांनी हांवें म्हणजे पार्टीक सरकाराक किंवा बाकीच्या खंयच्याच कार्यकर्त्याक इजा जावची न्ही म्हज्या पोस्टाचो म्हणजे घट जावची न्ही हाजे खातीर हांव केअर घेतली. आनी केअर घेता आसतना जर ती एक हातान ताळी वाजना दुसऱ्या वटच्यान ताका रेस्पॉन्स दिवपाक जाय. दुसऱ्या वटच्यान सरकाराच्या दर एक मंत्र्याची दर एक आमदाराची म्हणजे तो संविधानीक पोस्ट आसले कारणान त्या संविधानीक पदाक मान सन्मान दिवपाची गजाल तांणी करपाकच जाय. म्हणजे हांव काय तुमकां अट करिना आसत जाय ती ताका मान सन्मान दिवपाक जाय. अशे 3 इन्सिडंट जाले. जो ऑडियो भायल्यान सरलो तो म्हणजे कांयच संबंद ना ताका. तातूंत म्हाका घसिपपाचो आनी एकेरी सेवा ओंपपाचो आनी हें करपाचो म्हणजे असो उल्लेख जालो. आमी काणकोणची रवींद्र भवनच्या उद्घाटना वेळाचेर जें भाशण आसा तें पळयल्लें आसा आनी कालच्या मेळाव्याक तिणें भाशण पळयल्लें आसा. म्हणजे त्यामुळे एखाद्या मुख्यमंत्र्या समोर जेन्ना भाशण एखादो मंत्री करता म्हणजे ताणें सगळो प्रोटोकॉल सांबाळूंक जाय. म्हणजे म्हाजे हिसपान तो सांबाळूंक ना. ताजे विशयाची कंप्लेन हांव पक्षा कडेन केल्ली आसा. तुम्ही गोंयांत अराजक शक्ती वावुरता म्हटल्यार ती एक्झॅक्टली कितें? आतां अराजक शक्ती हांव जे खबर हांव ह्या पदाचेर आसतना हांव सांगना पूण आमकां सगळें ताचो अनुभव घेत आसता. कांय लोक मुठभर लोक आसता आनी एक अराजकता मागपा खातीर सबंद गोंयभरांतल्यान हेवटेच्यान लोक हाडून जे आसा न्ही ताजी ती मिरवणूक काडप बाकी सगळें करप जें आसा तातूंत जे आसा न्ही हम भी कुछ कम नाही करताले आनी आमी शंड कशें हें घालून ते बसलेले लोक आसा न्ही ताका तें बरोबर न्ही. म्हणजे ते अश्यो शक्ती आसा अशी शक्ती अशी शक्ती गोंयाक आसा आनी त्यो गोंयच्या येणाऱ्या फुडें राजकारणांत धोकादायक आसा. एसटी खातीर धोकादायक ह्यो? एसटी खातीर न्ही सगळो संपूर्ण समाज आहे. एसटी समाज गोंय खातीर एसटी खातीर